नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलायन्स. प्रधानमंत्र्यान रोजगार मेळ्यात वाटली 70,000 सरकारी जॉब लेटरां. प्रधानमंत्र्याची जॉब सेलावेल्यान विरोधकांची खरडपट्टी. गोंयांत 126 लेटरां. गोंयकार कितले खबर ना. सरकारान देवळां जाग्यार घालपाची गरज ना. प्रशासनाचेर लक्ष दिवचें. पुर्तुगीजांच्यो खाणाखुणा मिटोवपाचें मुख्यमंत्र्याचें वक्तव्य. सार्दिनांक गेलें कोत्र. धार बांदोडा सांगे केपें काणकोण तालुक्या खातीर काकोडा प्लांट तयार. रोखडेच उक्तावण. वेस्ट मॅनेजमेंट मंडळाची मुख्यमंत्र्याच्या फुडारपणान बसका. रस्त्या कुशीक कोयर बुडोवपाचे प्रकार सिरियस. क्रांती दिसाच्या मुहूर्तार 37व्या राष्ट्रीय गेम्साच्या मास्कोटाचे लॉन्चिंग. मोगाचेर सस्पेन्स. मिडियान विचारल्यार येता मरे म्हणून मुख्यमंत्री आनी खेळा मंत्र्याची गोविंदाची जाप. कोयराविलो लावंक MRF फॅसिलिटी उबारू ना म्हणून सेंट लॉरेन्स पंचायतीक धपको. फाल्यां 3,15,000 दिसान 2 लाख भरपाची ऑर्द. भाटी पंचायतीची कोर्टांत हजेरी. धरण आसा उदकूय आसा. काणकोणकार उदकाक पातीशेर. गवाणेचे धरण बांदून जाली 6 वर्सां. ट्रीटमेंट प्लांट ना. लोक व्हरता कॅनांनी उदक. आरजी वास्कुसेक आमदार म्हणटा जातलें. लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाचे बिरेस्तारा आजी माजी आमदारांक गोंय विधानसभेत विकसीत भारत 2047चेर मार्गदर्शन. काणकोणा श्रमधामाच्या लावार्थ्यांक घरांच्यो चावयो. गवणाळी ओल्ड गोवा रेल्वे गेटी कडेन ट्रॅफिकाक शिस्त लावंक आतां पुलीस. मुख्यमंत्र्याचे हॅलो गोंयकार कार्यावळीत गेटीर पुलीस दवरचे म्हणून केल्ली मागणी. आनी दिवचल पालिकेन शिवाजी महाराज मार्केट संकुलांतले आदल्या उपनगराध्यक्षाचे वायन शॉप केलें बंद. हिंदू संघटनेन केल्लो इशू. लीज ट्रान्सफराचोय मुख्यमंत्र्या मुखार प्रस्न. खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री मोदीन आनीक 70,000 जॉब लेटरां व्हर्च्युअली वाटलीं. 10 लाख केंद्रीय नोकऱ्यो दिवपाचे सरकाराचे टार्गेट. विरोधकांच्या राजवटीत जॉब सेलाची प्रधानमंत्र्यान खरडपट्टी काढली. हे आदी 5 मेळावे धरून प्रधानमंत्र्यान एकूण 3.5 लाख जॉब लेटरां दिल्यात. गोंयांत श्रीपाद भाऊन 126 लेटरां वाटलीं. गोंयकार कितले काय विचारल्यार आंकडो ना. कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है. उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है. नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है. रेट कार्ड बताया गया और रेट कार्ड भी कैसा है, छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है. अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा. अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा. अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए तो आपको ये रेट रहेगा. आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है. देश का नौजवान कहां जाएगा. गोंयांत
खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊनाय पणजे लेटरां वाटली. केंद्रीय खाती आनी आस्थापनांनी नोकऱ्यो तातूंत गोंयकार कितले काय विचारल्यार भाऊ कडेन आंकडो आसना. दर म्हयन्याच्या 13 तारखेर मेळावो जातलो म्हूण भाऊ सांगता. आजच्या रोजगार मेळाव्याचो 106 कॅन्डिडेट गोंयांत आशिल्ले आनी हांकां आज सगळ्यांक नोकऱ्याचें सर्टिफिकेट वितरीत केलें गेलें. दर म्हयन्याच्या 13 तारखेक रोजगार मेळावो हाज्या फुडें जातलो आनी जवळ जे टार्गेट पूर्ण जाय पर्यंत मेळावो. भाऊ आयज रोजगार मेळावो गोंयांत जाला पूण गोंयकार अशे कितले कॅन्डिडेट प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रत्येक स्टेट बँक आपापल्या परीन इंटरव्यू घेता. गोंयचे भुरगे आसात, संख्या एक्झॅक्टली कितले आनी खबर ना, पूण गोंयच्या सुद्दां लोकांक तातूंत नोकरी मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान देवळां जाग्यार घालपाची गरज ना. देवळां, मशिदी, इगर्जी भावीक सारके करतले. सरकारान प्रशासनाचेर लक्ष दिवचें, दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन उलयलो. बेतलांत शिवराज्याभिशेक दिसाच्या सुवाळ्यात किल्ल्याचें दायज तिगोवन पुर्तुगेजांच्यो खाणाखिणां मिटोवन नवी वाटचाल सुरू करपाचें मुख्यमंत्री उलयल्लो. सार्दिनाक कोत्र गेलें. 60 वर्सांच्या उपरांत तरी आमी पोर्तुगीजांच्यो खुणा पुसून नवीन वाटचाल सुरू करपाची परत एकदा ही सुरू करपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्याची पोर्तुगीजांची तोडाफोडी आड वक्तव्यां सार्दिनाक कोत्र गेली. देवळांचो विशय खंय सरकारान लक्ष घालपाचो न्ही. आनीक एक फावट तशें म्हणलो तुवें सगळे पुर्तुगेजांनी जे टेम्पल आनी कितें डिमॉलिश केले ते सरकार आपूण सारकोवन दितो. तेन्ना हांवें सांगिल्लें सरकाराक टेम्पल सारको करपाची गरज ना. जी बिल्डिंगां रस्ते बसते ते सारको करूयाय. टेम्पल जे आसात कोंकण्यांचे टेम्पल, मुस्लिमांचे मशीद, क्रिस्तांवांचे आमचे चर्च आनी डिवोटीज सारके करून घेतल्या सरकाराची गरज ना. हांव एकूच सांगूंक सोदतां सीएमाक, लोक रावतात की तूं बरी गव्हर्नन्स दितो. तूं पयलो सीएम न्ही, पुर्तुगेज गेल्यार जायते सीएम जाले, जायत्यांनी गव्हर्नन्स केली. सो तूं बरें गव्हर्नन्स दी. लिस्ट करप्शन, झिरो करप्शन म्हूण नाका, ते फकत फटोवपाची. सरकारी खात्यांनी भ्रष्टाचार चल्ला, थंय खंय मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचें. आयज खंयचे डिपार्टमेंटान गेल्यार सगल्यो फायलो पेंडींग कांय मुखार वचना. आनी जायते लोक म्हणटात करप्शन वाडला म्हूण. पयशे दिले बगोल कांय मुखार वचना. हाजेर नदर मार. हे करप्शन बंद कर. देर शूड बी बेटर एफिशियन्सी. पोर्तुगीजांच्यो बऱ्यो गजाली खंय गोंयकारांनी आपणायल्यात. आतां पोर्तुगेज कल्चर म्हणटा ते वेगळे उरूना, ते गोंयचें कल्चर जाला. पोर्तुगालातूय खंय गोंयचें कल्चर पावलां आसतलें. कांय वायट करूंक ना, पूण आमकां 61 वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालें. कितें वायट आशिल्लें तें लोकांनी इरेज करून घेतलें. तें काबार केलें. लोक विसरले. जें कितें बरें आसा तें आयज पर्यंत दवरलेलें आसा. आनी तें आमी आतां पुर्तुगेज कल्चर म्हणनात, ती आमची गोंयकारांची कल्चर जाल्ली आसा. इट इज नो मोर पोर्चुगीज कल्चर. वी हॅव एक्सेप्टेड आनी इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कल्चर. इट इज पार्ट ऑफ आवर गोवन कल्चर. तेच भाशेन ऑजरांनी गोंयकार पुर्तुगालाक आसात. तांणी जायत्यो वस्तू हिंगाच्यो तांकां शिकयल्या. सो थिंगाय आमची गोंयकारांची कल्चर थोडी भितर सरली आसतली. प्रुडंटा खातीर सव्यो डायस. काकोडीचो वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट तयार, रोखडेच उक्तावण. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाचो MD सांगता. महामंडळाची 14वी बसका जाली. सगळ्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो नियाळ घेतलो. रस्त्याकडे कोयर उडोवपाचे प्रकार सिरियस घेतले म्हणून MDची शिटकावणी. बसकेक वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबुशूय आशिल्लो. All the plants, common waste management plants like Saligaon plant, Kakora plant, biomedical waste plant, hazardous waste plant, हाचो रिव्यू घेतलो. आनी वी हॅव टू इनॉग्रेट नाव द Kakora plant, which is ready. सो ताजी बेशी मेन म्हणटा कितें आहा, जे तो प्लांट काकोराचो प्लांट 4 तालुकांक लागतलो, जो दारबंदरा, सांगें, केपें आनीक काणकोण. सो ह्या पंचायतींनी आनी मुन्सिपालिटींनी वेस्ट एकठांय करून थंय हाडपा जाय. दॅट वॉज वन मेजर कन्सर्न. सो दॅट
वेस्ट इज सप्लायड टू दॅट प्लांट. वी आर कलेक्टिंग वेस्ट फ्रॉम हायवेज आनी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स. पूण अशें न्ही की लोक उडयत रावलो आनी आमी काडीत रावले. सी देर हॅज टू बी अ सिस्टम पूट इन प्लेस. सो थोडे कडेन आतां वी हॅव ऑलरेडी पूट अप सर्टन ट्रान्सफर स्टेशन. सो ट्रान्सफर स्टेशन म्हळ्यार कितें तें मॅन्ड ट्रान्सफर स्टेशन, थंय मनीस आसपा जाय. सो ज्या कडेन आमी समज पंचायत वाठारांत घातलो वो मुन्सिपालिटी वाठारांत घातलो जाल्यार ते मुन्सिपालिटीन पंचायतीन थिंगा एक मनीस दवरपा जाय थारावीक टायमाचेर, मे बी 6:30 to 9:30 इवनिंग. सो ते लोक हाडून तो वेस्ट थिंग दितलो आनी देन सेग्रिगेट करून मागीर तो थिंगच्यान कलेक्ट करून प्लांटाक ना खंय वचपा जाय. स्वराज एक कंपनी आसा ताका एक्स्ट्रा पेमेंट केला आमचो. पण तेणे पयलीं काम केल्लें प्लांटान, ताका एक्स्ट्रा पेमेंट केला. सो ते रिकवर करपा खातीर ना तो आमी कॅल्क्युलेशनां मिस्टेक जाली. दॅट इज ऑलरेडी रिकवर्ड. Not now, even more than 1 month. ताका काम बी एक्स्ट्रा No. See, that calculation must be mistake. It is already recovered. क्रांती दिसाच्या मुहूर्तात 37व्या राष्ट्रीय गेम्साच्या मास्कोटाचे लॉन्चिंग खेळा मंत्री गोविंद मेडिया कडेन उलयला. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार सुवाळ्याक खेळा मंत्री अनुराग ठाकूर, ऑलिंपिक संघटनेची अध्यक्ष पी.टी. उषा, संवसारीक विक्रमी बॉक्सर MC मॅरी कॉम आसतली. मोगाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी खेळा मंत्री गोविंद गावडेचो सस्पेन्स कायम. येता मरे म्हणून जाप. तुमी मोगा म्हणून ट्वीट केल्लें, सो मातशें लोकांक 37th नॅशनल गेम्साचो एक पार्ट आनी अत्यंत म्हत्वाचें ताका स्वरूप आसा म्हळ्यार तो मास्कोट लॉन्च. येता ते 18 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर तेजो दिमाखम शुभारंभ आनी तेजें लॉन्चिंग आमी करपाचें ठरलेलें आसा आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीत. ह्या सोहळ्याक आमच्यो IOAच्यो अध्यक्षा मॅडम P.T. उषा आनी त्याच प्रमाणे आमच्यो ऑलिंपिक मेडलिस्ट मॅरी कॉम एक स्पेशल इन्वायटी म्हणून तिका आमी इन्वायट दिल्लो आसा. मोगा म्हणून हे सान फेमस जाता सगळे तेका हेका कनेक्ट करता मॅस्कॉट लॉन्च. आय डोंट नो एनीथिंग अबाउट दॅट. म्हाका कांय खबर ना. स्वयं हॅज ऑल्सो ट्विटेड वॉट इज एक्झॅक्टली तो जेन्ना वेळ तेन्ना कांय दिसता तेजेर आमकां उजवाड केलो. तुमी मोगा म्हणून ट्वीट केल्लें, सो मातशें लोकांक कोयराचो विलो लावंक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी म्हणल्यार MRF उबारुना म्हणून सेंट लॉरेन्स पंचायतीक हायकोर्टान बरेस दिलें. फाल्यां 3 लाख रुपया 15 दिसांत आनीक 2 लाख भरपाची सरपंचाक ऑर्द. बरोबर 15 दिसांत MRF फॅसिलिटी उबारता म्हणून बरोवन दिवंक सांगलां. भाटी पंचायतीनूय MRF उबारुना म्हणून सरपंच सचिवाची फाल्यां हायकोर्टात हजेरी. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Anant Lakshmi and Son Ventures Private Limited presents its first startup project, Samruddhi Shridi Colony, a 21 independent 4 BHK bungalows. Call us today for booking and more inquiries. आता पळोवया नित्य आयिल्ली खबर. पणजेचे इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाचे इन्व्हेस्टिगेटींग विंग जे आहा तेंच्यांनी एक सर्च ऑपरेशन कॉम्प्रिहेन्सीव सर्च ऑपरेशन लॉन्च केलें. म्हणजे रेड तेंच्यांनी स्टार्ट केल्ली देशभरात 2 प्रोजेक्ट आनी 2 कंपनींचेर जे लक्झरी विला कडेन डील करता. तितून YNR ग्रुप आनी इस्प्रावा ग्रुप ह्या 2 कंपनीचे 2 रियल इस्टेट कंपनींचेर तेंच्यांनी रेड मारलेली. सोमारा सकाळीं ही रेड स्टार्ट जाल्ली. ती मंगार सांज पर्यंत रात पर्यंत चालू आसली. ती एक वेळ कंटिन्यू जावपाक शकता. तेंच्यांनी रिजन्स दिला ते अशें टू एम्स टू अनकवर पोटेन्शियल टॅक्स इवेजन एंड अनडिस्क्लोज एसेट लिंक टू हाय हँड लक्झरी विलास प्रोजेक्ट. सो आनी 31 प्रिमायसीस सांचेर रेड चालू आहा म्हटल्यार हेंच्यांनी 5 जाग्यांचेर. तितून गोवा येता. गोवा रेड चालू आहा. मुंबय, दिल्ली, नोयडा, अमृतसर ह्या 5 जाग्यांचेर रेड चालू आहा. आनी हे रेड कंडक्ट करपा खातीर तेंच्यांनी स्टाफ डिप्लॉय केला फ्रॉम बेंगलोर, दिल्ली, मुंबय, गुरगांव आनी देहरादून ऑफिस. ह्या तेंच्या इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटांतल्यान स्टाफ मोबिलायजेशन करून तेंच्यांनी ही रेड कंडक्ट केल्या. गोंयान ही रेड सोमारा सकाळीं सुरू जाल्ली. गोंयचे तेंची जी ऑफिसीस आहा म्हापसा ऑफिसीस, पर्रा ऑफिसीस, आसागांव आहा शिवोले सायडीन खंय तरी ऑफिस आहा.
तेजे उपरांत तेंचे जे लिंक थोडे एडवोकेट आहा, लिंक तेंचे आर्किटेक्ट आहा, लिंक लोकल बिल्डर आहा, तांकां हें तांकां तेंच्या खातीर काम करपी म्हणजे सगळ्यांचेर ह्यो रेड चला. टोटल देशभरांतले 31 जाग्यांचेर रेड चालू आहा म्हणून डिटेल्स गव्हर्मेंटान दिल्या. आनी तांकां आतां पर्यंत रेडांतल्यान कितें मेळ्ळां तें पळोवपाक तेंच्यांनी म्हटलां ऑन गोईंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हॅव ऑलरेडी यील्डेड सबस्टेन्शियल फायंडिंग्स. The search proceedings have uncovered significant amount of unaccounted cash and incriminating documents, further indicating potential instances of tax evasion. अशें तेंच्यांनी रिजन दिलां. आनी रेड जी सोमारच्यान चालू जाली ती मंगार रात पर्यंत चालू आसली. फुडें एक वेळ चालू, फाल्यां एक वेळ चालू उरपाक शकता. जशी जशी डिटेल्स गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान येतली आमी तुमच्या मुखार हाडटले. सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकेश चिलकार, प्रुडंटा खातीर. धरण आसा, उदकूय आसा, मात लोक उदकाक पातीशेर. काणकोणकारांची गत. 17 वर्सां प्लान करून धरण बांदलें. 6 वर्सां जालीं वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ना, पायपलायनूय ना. लोक धरणावेल्यान कॅनांनी उदक व्हरता. आरजीचो आमदार वास्पुसेक पावलो. इशू विधानसभेत काडपाची तयारी. थळावो आमदार सभापती म्हणटा 3 पावंड्यांनी काम, वेळ लागतलो. हे काणकोणचे गवाळणी धरण. 17 वर्सां प्लान करून धरण बांदून 6 वर्सां मायज जाली. काणकोणकारांक धरण दिसता, तातूंत भरिल्लें उदकूय दिसता, मात उदक ताळ्यार पडना. हे पळया, लोक स्कुटरीचेर गॅलन भरून अशें उदक व्हांवयतात. चवथी आदी तरी खंय दारामेरेन नळाक उदक पावोवचें. मागीर खावपा उदक आनी खावपाकूच तें खावपा उदक ना न्ही आमकां. मागीर नळा उदक येना तर तुमकां. नळा खंय नळा एक दीस तें येयल्यार सुद्दां तें 2 वर्स मेळ्ळ्यार मेळ्ळें, नाल्यार ना. मागीर इतले मुखार तुमचे डॅम आसा, पूण तुमकां उदक मेळना मागीर लज न्ही तुमकां. लजच म्हणून डॅम गव्हर्मेंटान बांदून दवरला. गव्हर्मेंटान हें फेसिलिटी दिवपाची न्ही तें उदक आमकां. लोक हांगसान कॅन भोवन जावं गाडी भोवन व्हरता डॅमा वयलें पिवपाकच. बाकी ते कशें एडजस्ट करतात. स्पिकरां कांयच न्हू हें डॅमाचें उदक लोकांक दिवपाक. आज सगळें सत्ता तेजे कडेन आहा. वयर गव्हर्मेंट टायम गेलें, सकयल गव्हर्मेंट टायम गेलें, सगळें अशें पिळून काडपाक जाता सामकें. हें चवथी पयलीं उदक सभापतीन लोकांक दिवपाक जाता मनार घेतलेल्यार. आरजीचो आमदार विरेश बोरकार काणकोणा पावलो. तो म्हणटा सरकार करता कितें कोण जाणा. थळावो आमदार सभापती प्रकरण टडीक लायना जाल्यार इशू विधानसभेत. गेली ती 17 वर्सां जाली हो डॅम बांदतालो आनी 17 वर्सां जावन आतां 6 वर्सां जाली हो डॅम कंप्लीट जाला. मात आजून पर्यंत हांगा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हो आजून पर्यंत स्टॅब्लिश केल्लो ना, तो बांदलेलो ना. आनी येदो व्हडलो जेन्ना प्रोजेक्ट करता 17 वर्सांचो जो प्लॅनिंग आसा, आतां 17 वर्सांनी प्लॅनिंग करून प्रोजेक्ट जालो, कंप्लीट जालो. मात हांगा उदक जे सप्लाय करपाक जो मेजर पर्पज ड्रिंकींग वॉटर जावं इरिगेशनाक लागून हें हांगांतल्यान उदक सप्लाय करपाक जाता, जो सप्लाय चेन आसा ही आतां सद्याक सप्लाय चेन कांयच ना. सरकार डबल इंजीन जाल्लो आसा. वयरूय बीजेपी सरकार आसा, सकयलूय बीजेपी सरकार आसा. हांगा काणकोण मतदारसंघान तरी जो स्पिकर आसा तोच बीजेपीचो आसा. सो इतले आसून बसून हें जें काम आसा हें कित्याक लागून जायना आनी कित्याक लागून गांवच्या लोकांक जे फायदो जावपाक जाय, उदक मेळपाक जाय, जी बेजीक नेसेसिटी आसा, आयज प्रत्येक घराघरांनी उदक मेळपाक जाय. विधानसभेन जाय नाल्यार विधानसभेनूय मांडटले, कारण काणकोणचो MLA आतां सद्याक स्पिकर आसा, ताका मांडपाक मेळनासतलें. आमी मांडटले आनी दाखोवन दितले हें जे जो सरकाराचो अपयश आसा. आमदार म्हणटा काम जातले, मातसो वेळ लागतलो. हो विशय खूब वर्सांचो, म्हणजे जणू काय जाण विशय आसा न्ही, जण आजच तो सुरू जाला अशातले करता. आनी ताजे आमी पाठपुरावो करना अशें ना. तातूंत अडचण कितें जाली की आमकां तें जर उदक जर वयर हाडटलें जाल्यार थंय मदीं कर्व्यांक जो आसा न्ही 2-3 मनशांचो अडचण आसली. कर्व्यांक जो आसा न्ही आमी ताजे हाय लेवलाचेर ताजे 150 करोडांचो प्रोजेक्ट आसा न्ही तो ताजे आमी पाठपुरावो करता. फेज 1, 2, 3 म्हणजे एक फेजीन आसा न्ही तो ट्रिटमेंट प्लांटूच करपाचो. एक फेजीन आसा न्ही तो म्हणजे एकाच बरोबर आमकां 150 कोटी 200 कोटी मेळचे ना न्ही. ना एक 150-200 कोटी प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट तुमी 1 वर्सा तो कंप्लीट जावपाक कठीण आसा. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. विकसीत भारत 2047 लोकसभेचो सभापती ओम बिर्ला गोंयच्या आमदार मंत्र्यांक आदल्या विरोधकां कडेन उलयतलो. 15 जूनाक सकाळीं विधानसभेत कार्यावळ. उपरांत काणकोणा श्रमधामा वरवीं गरिबां खातीर उबारिल्ल्या घरांची चावी ओम बिर्ला लावार्थ्यांक दितलो. थंय मुख्यमंत्री हेर मंत्री आसतले. सभापती रमेश तवडकारान मिडियाक सांगलां.
विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 15 दिसांचे आसतले. तारीख अजून निश्चित जाल्ली ना. जुलयाच्या 3ऱ्या सप्तकात खंय सुरू जाव येता. विरोधकांक विषय काडूंक जाय तितलो वेळ मेळटलो म्हूण सभापती सांगता. म्हाका हे सेशन सुद्दां आत्तां म्हणजे डेट जरी अनावन्स जाली ना ते सादारणशे आमी 3ऱ्या आठवड्यान शेवटच्या आगवी ते डिक्लेअर जातलें आनी सादारणशे 15 ते 20 दीस असो कालखंड आसतलो. आनी ज्या म्हणजे अपेक्षीत आसा की जे विरोधक जे आसा की तांचें म्हणणें आसा की आमकां वेळ मेळचो चर्चा करपाक वगैरे सगळें अशें म्हाका निश्चितपणे म्हाका सांगपाक दिसता की ह्या जे सेशनाक आसा न्ही तसो थोडेशें लेंथी सेशन आसतलें आनी तसो डिस्कशनाक एक वाव जे जे विशय जे विरोधक अपेक्षीत करता तांकां योग्य टायम मेळटलो अशें म्हाका दिसता. लोकसभेचो स्पीकर ओम बिर्ला गोंयांत येता. ताच्या कार्यावळी विशीं सभापतीन म्हायती दिली. जो एक कार्यक्रम जो आमी प्लॅन केला तो आमच्या एसेंब्लीन प्लॅन केला आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक ते विशेश करून आमच्या सगळे विधानसभेचे आमदार हांकां एड्रेस करतले. त्याच बरोबर माजी आमदार आसात माजी खासदार आसा तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. विशेश करून प्रोमिनंट आमचे अधिकारी आनी बाकीचे लोक आसात तांकांय ह्या कार्यक्रमाक आपयल्लें आसा. ह्या कार्यक्रमाचे जो मुख्य हें आसा की लोकसभेचे सभापती आमकां विशेष करून एका विशयाचेर आमकां एड्रेस करतले की हल्ली आमचो जे टार्गेट आसा ध्येय आसा विकसीत भारत 2047. तवडकराच्या श्रमधाम संकल्पनेंतल्यान काणकोणाक गरीब फामिलीं खातीर घरां बांदल्यात. लाभार्थ्यांक लोकसभेचो सभापती ओम बिर्लाच्या हातान चावी दिवपाचो सुवाळो. त्या श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जी आमी काणकोणच्या कार्यकर्त्यांनी काणकोणच्या जनते बाकीच्या लोकांनी आमच्या सगळ्या प्रयत्नांतल्यान 20 घरां कंप्लीट जाल्लीं आसा. ह्या 20 घरांची चावी दिवपाचो कार्यक्रम आसा तो लोकसभेचे स्पीकर ओम बिर्लाजी हांच्या हस्तेन जातलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी बबेश बोरकार. धार बांदोडेचे रगाडा न्हंयत बेकायदेशीर रेंव काडप चालूच. हायकोर्टान खर दखल घेतल्या. थंय रेंव काडटात म्हणून हायकोर्टान PIL. तशेंच रगाडात बेकायदेशीर रेंव काडप चल्ला म्हणून हालींच मिडिया रिपोर्टूय आयला. गजाल हायकोर्टा मुखार. कोर्टान कुळेच्या PIक सोमारा कोर्टान हाजीर रावन रगाडा न्हंयतली रेंव उसपुपाच्या प्रकरणाचे चवकशेचो रिपोर्ट दिवंक सांगला. गवणाळे ओल्ड गोवा रेल्वे गेटी कडेन ट्रॅफिकाक शिस्त लावंक आतां पुलीस रावतले. मुख्यमंत्र्याच्या हॅलो गोंयकार कार्यावळीत थंयच्या ट्रॅफिक मॅसाचेर उपाय काडूंक पुलीस दवरचे म्हणून इशू आयिल्लो. गेट पडली काय बेगीन वचूंक म्हणून दोनूय वटेन मेळत तश्यो गाडयो घुसयतात. ताका लागून ट्रॅफिक सापूच घुसपता. आतां लेनीची शिस्त पाळिनाशिल्ल्यांक तालांव. खूब दिसांनी नोटीस केल्लें की लोक हांगा लेन डिसिप्लीन फॉलो करनात. हांगा तूं पयल्यार पळयतात हांगा डेलिमिटर घालून रोड डिवायड केल्लो आसा पूण लोक कितें करतात इन ऑर्डर टू फास्ट पावपा अशें चिंतून लोक त्या लेनीन वचून रावतात. ताका लागून आयज आमी एक मेसेज स्प्रेड करपाक म्हणून आमी एक मेसेज प्रिंट करून आमी हांगा लायिल्ली आसा. ही एक इंडियनूच एक स्टेट टी. सो इफ they can do it, why can't we? So it is my humble request to everybody who is using this road to follow lane discipline. तुम्ही फुडें हांगा येवन जे ऑपोजीट सायडीच्यान लोक येता पळय तांकां तुमी इनकन्विनियन्स कॉज करतात. सो लोकांनी ते अवॉयड करचें. हांगा रेल्वे क्रॉसींग हांगा रोखडे फास्ट जायना. सो इट भरपूर टायम मेळटा क्रॉस करपाक. सो इफ यू कम इन फ्रंट यू आर एक्चुअली डिलेईंग द पीपल हू आर देयर इन फ्रंट ऑन द ऑपोजीट सायड. सो इट विल कॉज इनकन्विनियन्स टू the other commuters. So it is my request to follow lane discipline आणि लेन हेतून तुमी सारके रावले जाल्यार दुसऱ्यांकूय इनकन्विनियन्स जावचें ना. आमी हांगा स्टाफ सुद्दां डेप्यूट आतां केला. सो दीस वील फॉलो आणि हेन्सफोर्थ वी वील ऑल्सो इशू चलान हू डू नॉट फॉलो लेन डिसिप्लीन. दिवचल पालिकेन नव्या छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल मार्केट कॉम्प्लेक्सातले वायन शॉप बंद केलें. आदलो उपनगराध्यक्ष अजित बिर्जेचे हे शॉप. हे संकुलात वायन शॉप वा बार चलोवंक मेळचें ना म्हणून आदींच अट घाल्ली. शॉप 4 कुटुंबाचे. बिर्जे कडेन कशें काय पावलें म्हणून 2 दिसां फाटीं दिवचले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याचे हुजीर प्रस्न आयिल्लो. हिंदू राष्ट्र संघटनेनूय निवेदन दिल्लें.
दिवचलचो आदलो उपनगराध्यक्ष अजित बिर्जेचे मार्केट संकुलातले वायन शॉप पालिकेन बंद केले. अटी प्रमाण संकुलात वायन शॉप वा बार चलोवंक मेळना. शॉप 4 कुटुंबाचे. बिर्जे कडेन कशे आयले काय म्हूण प्रश्न. हिंदू राष्ट्र संघटनेनूय हे विशीं पालिकेक निवेदन दिल्ले. फुडें बारांक परमिशनां दिवंक खंय छत्रपतीचें नांव काडून उडोवपाचो भंय. परमिशना शिवाय बार येदे व्हडले इमारती शिवाय छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव धाडस केलें बार घालपाचें आनी तेका परमिशन देणारेय आसा कोण ते तेंच्यांनी लक्ष घालचो. आनी हेच्या फुडें आमकां भंय दिसता की तेच्या खातीर हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव वचूंक शकता. कारण सत्य खातीर कितें जावं शकता. कांताचेरीचें शॉप आहे. शॉप हा छत्रपती शिवाजी महाराज संकलन शॉप हा. थंय हेणें चालू केलें. छत्रपती शिवाजी महाराज जगलो कोणा खातीर जेन्ना कांताचेरीचो शॉप हो शॉप हेणें गिळंकृत केला. हे शिवाजी महाराज संघटना हेंच्यांनी जें कितें केलां तें बरें काम केलां. आनी हांगा परते बार न्हू हे शॉपूय ताका चलोवंक दिवपाचें ना अशें हांव तेंचे कडेन सपोर्ट मागता. 2 दिसां फाटीं मुख्यमंत्री दिवचले कार्यावळीक गेल्ले कडेन तेन्नाय हो इश्यू आयिल्लो. मनीस आमचो खरो मात इश्यू खर भगवान हरमलकार उलयल्लो. ब्लड रिलेशन जे जातात अशें विदाउट ब्लड रिलेशन जाल्लेले आसा. कळ्ळें न्ही. जेन्ना ब्लड रिलेशन ना अशें ट्रान्सफर केल्यार ते बी एक्स कावन्सिलरूय आसा. जे म्हाका हांवें पयलीं एक फॅमिली आसा 2 भुरगीं एक अन्याय जाल्लो आहा तेंचेर ते सीएमान दखल घेवपाची तेंची. आनी हे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्त्यान केल्ले आसा. देवीचेर कितें केस आसा जाल्यार एक सिरियस विशय आसा. जेंका ज्या भुरग्यांक 2 भुरगे आसा चेडवां म्हणून आसा तेंका हे ना आवय बाबा कोण ना आनी ताका फुडोनी काम केल्लेलें आसा. हो दखल घेवपाची एक सिरियस विशय आसा हो. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.